इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हो बापूय कसो असतात. पंचायतीन पंच असता पळय वाड्यावलो तो बापूय कसो असता. पॉलिटिकल बापूय कितें जाय कितें ना ते ताका विचारपाक रायट आसा प्रत्येक नागरिकाक. मागीर विलेजीचे विलेज पंचायतीचो सरपंच पॉलिटिक्सान हाडचे, एज्युकेशनाचेर पॉलिटिक्स करात, स्पोर्ट्साचेर पॉलिटिक्स करात, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर पॉलिटिक्स करात, देवा धर्मांचेर पॉलिटिक्स करनाकात. युपी बिहाराचें वातावरण तयार करता हेंय सांगचें कित्याक आमकां कळपाक जाय न्ही तुमी कितें करूंक सोदता ते. म्हळ्यार इनडायरेक्टली कितें करूंक सोदतात. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर डीएनए टेस्ट करपाक लागून व्हडलो स्टेटमेंट केलो. हो कंट्रोवर्सी करपाचें कारण कितें आशिल्लें, कितें करूंक सोदता. सेंट फ्रांसीस झेवियर वर्सीस छत्रपती शिवाजी महाराज. सेंट फ्रांसीस झेवियर इज क्रिश्चन कम्युनिटी, छत्रपती शिवाजी महाराज इज हिंदू कम्युनिटी. जाल्यार मरे मातशें क्रिस्तांव भाव चवथीक खूब जाण येतात, मुस्लीम भाव खूब जाण येतात, रामनमीक कित्याक येना म्हज्या मनान आशिल्लें पूण तांकां विचार करूं म्हणना. पूण आयज सांगता गणपतीचेर पॉलिटिक्स करून ना रामाचेर पॉलिटिक्स केली म्हणून येना. कितल्योशे प्रायमरी स्कूल्स भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमा वयल्यान कितल्योशे प्रायमरी स्कूल आहा पळय ते बंद पडटात. कितल्योशे प्रायमरी स्कूल बंद पडटात. अक्षरशः गांवांनी जंय हिंदू लोक चड आहात थंय ते परत रिपेअर करात आनी इक्वलंट टू शारदा मंदिरा सारखी स्कुलां बांदात आनी थंय नांवां दियात स्टॅच्यू बांदच्या जाग्यार. वो गोंयकार हिंदू आमचे सारखे एक्टिविस्ट आसा त्या पर्यंत आमी हिंदू मुस्लीम हिंदी क्रिस्तांव करूंक दिवचा ना. जुयेकार बेणे पावूंक ना अजून पर्यंत पावतले. सगळ्यांक पयलीं आनी मिडियाचेर जे आसा सगळे पळोवपी आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां. 1 म्हयनो खंय आसले काय म्हणून विचारताले. जाम केलो दिसता काय म्हणटाले. कित्याक भितर वचून आयलो कोलवाळे जेलीन, भायर रिपोर्टिंग केलें, परत 2 दिसांनी परत भितर घालपाक प्रयत्न केलो. गोंया खातीर 1000 फावटी भितर वचपाक रेडी आहा हें आयज हांव उतर दिता तांकां. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर क्लियर कट. ज्या दिसा म्हाका बेल दिवपाची आशिल्ली सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा फ्लिम्सी ग्रावंडाचेर. कोंकणीन सांगता कित्याक थोडे जाण खुबशे भायले येयल्ले आहा पळय गोंय वाटेंतले म्हणून सांगता कळना. फ्लिम्सी ग्रावंडाचेर FIR रेजिस्टर करपाक जायना हें इन्स्ट्रक्शन सगळ्या पुलीस स्टेशनांक दिल्लें आसात सुप्रीम कोर्टान. ताजेर थरर स्टडी जावपाक जाय आनी FIR रेजिस्टर जावपाक जाय आनी ते कोर्टाकूय आनी हायकोर्टाकूय डिरेक्शन्स आसा टायम वेस्ट करचो न्ही म्हणून. आणि ही ऑर्डर जी आसा पळय ती इम्रान प्रताप गाडी वर्सीस गुजरात स्टेट हाजेर क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन आयिल्ले आसात. आता जाका म्हाजेर FIR घालपाची आसात जाल्यार ही इन्स्ट्रक्शन वाचात आनी सांगात की सुप्रीम कोर्टाचे खूब पॉवरफुल मनीस आहा पळय ते पॉलिटिकल पार्टीचे लोक आसा आनी हे ऑर्गनायझेशन आसा. सांगा आनी घाला. म्हाका अधिकार त्या दिसाच्यान सुप्रीम कोर्टान दिल्लो आसा उलोवपाक आनी हांव उलयतलो. आज एक गजाल अंडरस्टँड करपाची गरज आसा. त्या दिसा जेन्ना घडणूक घडली आनी सगळ्या कडेन गोवा जावपाक लागलो तर हांवें विचार केलो हे कित्याक लागून घडटा. हे घडटा एकाच कारणां खातीर. 21.23% आर क्रिश्चियन कम्युनिटी पॉप्युलेशन इन गोवा. लेट अस अंडरस्टँड द फॅक्ट्स. आणि 57 to 60% आर हिंदू कम्युनिटी आणि बाकीचे जे आसा पळय बाकीचे आसा पळय मुस्लिम कम्युनिटी आसा आनी अदर्स आसा. सो हातून अकस्मात हे पॉलिटिकल प्रोपोगंडा कित्याक लागून आयलो. आयज रामनम आनी म्हाका देवाची प्रेम आसात. पूण आयज जेन्ना घरा कडेन विचारलें आमकां विचारलें कित्याक अशेंच म्हणपाक लागले क्रिस्तांव भाव चवथीक खूब जाण येतात, मुस्लीम भाव खूब जाण येतात, रामनमीक कित्याक येना म्हज्या मनान आशिल्लें पूण तांकां विचार करूं म्हणना. पूण आयज सांगता गणपतीचेर पॉलिटिक्स करून ना रामाचेर पॉलिटिक्स केली म्हणून येना. देवाक धर्माक केन्ना पॉलिटिक्सान हाडचें न्ही. पॉलिटिक्सान हाडचें एज्युकेशनाचेर पॉलिटिक्स करात, स्पोर्ट्साचेर पॉलिटिक्स करात, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर पॉलिटिक्स करात, देवा धर्मांचेर पॉलिटिक्स करनाकात. ज्या देशात देवा धर्माचेर पॉलिटिक्स करतले तेन्ना हेट निर्माण जातलो, मोग वाडच्यात हेट वाडटली आनी हेच गजाल जावन गेली. आज एक गजाल विचार करपाची गरज आसा. हांव 21% ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी आनी बाकीचे चडशे हिंदू कम्युनिटी आसा हे कित्याक लागून ह्या दिसांनी स्टॅच्यू बांदपाचे मोग खंयच्यान आयलो इतली वर्सांनी. हो मोग येवंक ना. हो पॉलरायज करपाचो प्रोपोगंडा आयला. पॉलरायज करपाचो प्रोपोगंडा. हांव ते सॅल्यूट म्हणटा सांग जुजे आरियलाच्या लोकांक
याद करून दवरात, जेन्ना एक मंत्री त्या गांवांत भितर सरताच आणि तो परत परत इन्स्टिगेट करून लोकांक सांगता मोडया स्टॅच्यू मोडया कितें करूया मोडया डेमोलिशन करूया अशी उतरां काडटा. आयकलेलें काय ना? तेन्ना क्रिस्तांव भावांनी सांगलें आमी स्टॅच्यूच्या अगेन्स्ट ना, आमी लिगल काय इलिगल आहा तें सांगाच. थंय अशें आयकूंक आयिल्ले प्रमाणे थंय व्हडली प्रॉपर्टी आहा भितर आनी रोड जाय आशिल्लो म्हणून हाडलो आनी दवरलो थंयसर स्टॅच्यू बांदपाक. इलिगलिटीज करपाक लागून तुमी देवा धर्मांक वॉरियरांक तर हाडून पुसपाक लागले थंयसर, जाल्यार सगळे कडेन तशेंच जातलें मरे. आज सरकाराक हांव सांगूंक सोदतां, खरेंच प्रेम आहा मरे तुमकां. प्रेम आसा जाल्यार कितल्योशे प्रायमरी स्कूल्स भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमा वयल्यान कितल्योशे प्रायमरी स्कूल आहा पळय ते बंद पडटात. कितल्योशे प्रायमरी स्कूल बंद पडटात अक्षरशः. गांवांनी जंय हिंदू लोक चड आहात थंय ते परत रिपेअर करात आणि इक्वलंट टू शारदा मंदिरा सारखी स्कुलां बांदात आणि थंय नांवां दियात स्टॅच्यू बांदच्या जाग्यार. थंय नांवां दियात मरे. थंय बांदपाची गरज ना. म्हणल्यार जंय क्रिस्तांव आहा थंयसर वचून पोलरायज करपाचो, इन्स्टिगेट करपाचें, लोकांक दाखोवपाचें पळय पळय. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ते सान जुझेरियान केला पळय त्याच भाशेन तुमी केलें. तुमी इन्स्टिगेट जावं ना. जालें का ना? आज जुयेकरूय जावं ना. आता त्या सांग्या वयल्या आमदाराक सांगता आनी दुसरे कडेन पळयात. अशें खंयच्याय गांवांत गेले न्ही थंयसर आमचे डिफरन्सीस दिसून येवपाचे ना. डिफरन्सीस करूंक सोदता तुमी भायल्या लोकांक हाडून भरून भायल्या लोकांक हाडून तुमी हांगा इन्स्टिगेट करूंक सोदता. हे त्या दिसासून सांगले. कितले लोक आसले म्हाका एक सांग, कितले लोक आशिल्ले त्या दिसा इव्हेंटाक सांगा. गांवचे लोक आशिल्ले 10%. लक्षांत घेयात. अशें आयकूंक आयलां 10% आर हिंदू कम्युनिटी इन दिस विलेज. एम आय रायट? 90% आर Christian community. But see the uniqueness and unity. Elected representative कितले आहा रे? 7 हिंदू कितले आहा? हेजे आन्सर मेळ आसतले. हेजे आन्सर मेळ आसतले. म्हणल्यार डिफरन्सीस क्रिएट करपाचो प्रयत्न करिनाकात. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह खुबशे हांगासर ती तिडक आहा ती काडटल्यात. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हो बापूय कसो आसता. पंचायतीन पंच आसता पळय वाड्यावयलो तो बापूय कसो आसता. पॉलिटिकल बापूय कितें जाय कितें ना ते ताका विचारपाक रायट आसा प्रत्येक नागरिकाक. मागीर विलेजीचे विलेज पंचायतीचो सरपंच, विधानसभा जी आसता पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी तेतून आमदार आनी गोंयचो चीफ मिनिस्टराक क्वेश्चन करपाक रायट आसा. आनी आज जेन्ना एक क्वेश्चन करता तेन्ना तुका कितें करता सांग पळय. काडटा आनी जेलीन घालता. कोळवाळे ना पणजे आनी खंय क्वेश्चन करप ना. हांव एकूच गजाल सांगूंक सोदतां. ह्या दिसांनी म्हाका अशें कळून आयलां की हे अकस्मात लास्ट 2 वर्सां जे घडटा पळय ते 21% वर्सीस 60% करपाचो प्रयत्न आहा. सांगून दिवचें. त्या भाशेन ते वातावरण तयार करता गोंयान. युपी बिहाराचें वातावरण तयार करता. हेंय सांगचें. कित्याक आमकां कळपाक जाय न्ही तुमी कितें करूंक सोदता ते. म्हणल्यार इनडायरेक्टली कितें करूंक सोदतात. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर DNA टेस्ट करपाक लागून व्हडलो स्टेटमेंट केलो. वो कंट्रोवर्सी करपाचें कारण कितें आशिल्लें. कितें करूंक सोदता. सेंट फ्रांसीस झेवियर वर्सीस छत्रपती शिवाजी महाराज. सेंट फ्रांसीस झेवियर इज क्रिश्चन कम्युनिटी, छत्रपती शिवाजी महाराज इज हिंदू कम्युनिटी. जाल्यार मरे मातशें मुवी पळोवपाची गरज आहा तुमकां. छावा मुवी वचून पळया. शिवाजी वॉज नेवर अगेन्स्ट द रिलीजन. तुमकां खबरूच ना हिस्ट्री. तुम्ही हिस्ट्री तुमकां अजून पर्यंत वाचलेलेच ना. वाचून पळयात. मुस्लीम कोण आशिल्ले ते खबरूच ना. पूण ती फाटली हिस्ट्री हाडून ती आमी खुस्तिता पळय हांगासर आनी हांगासर येवन कम्युनल डिवायड करपा लागून प्रयत्न करता पळय ते बंद करपाची गरज आसा. इलेक्ट्रल 27 इलेक्शन येवपाचें आहा आनी 27 इलेक्शनाक हें प्रिपरेशन तर करता तुमी. ज्या पर्यंत वो गोंयकार हिंदू आमचे सारखे एक्टिविस्ट आसा त्या पर्यंत आमी हिंदू मुस्लीम हिंदी क्रिस्तांव करूंक दिवचा ना. आज शंकर बाबू येवपाचो आशिल्लो हांगासर. ताजे फॅमिली मेंबर कोण पिड्ड्यार जालो भायर पडलो ताका लागून ताका येवपाक मेळूंक ना. पण एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां. तितले मंत्री हांगा कम्युनल टेन्शन क्रिएट करूंक सोदता गोंयान. हें तर आमी जावंक दिवचो ना आनी हें जावचोय ना. पण एक गजाल डेफिनेटली जातली. जो कम्युनल टेन्शन क्रिएट करपाची एक्टिविटी करतलो तो 27 घरा बसतलो.